गोंयांत जॉब स्कॅम मुखार आयल्या उपरांत विरोधकांनी विशय लावन धरिल्लो मुख्यमंत्र्याचेरूय जायती टिका जाली। जायते एजंटांक कादय। आतां जॉब स्कॅमांतले मुखेल आरोपी पुजा नायकान प्रुडंटा कडेन एक्सक्लुझिव्ह खुलासो केला। जॉब स्कॅमांत एक IAS आनी एक PWDचो वेलो अधिकारी डिलिंग हँड। 2019 सावन दोगां कडेन 17 कोटीचो वेव्हार जाला। 600 जॉब ऍप्लिकेशनां कॅश पयशे पावले असो दावो पुजा करता। म्हजें नांव पुजा नायक। आयज हांव हांगा बोडगिनी देवळान येयलां आनी कितें आसा पळय तें खरें खरें सांगता। आतां 1 वर्स जालें हांव जॉब स्कॅमाच्या मॅटरान अरेस्ट जावन आनी हांवें कोणाक पयशे दिल्या पळय ते म्हाका फक्त आयज फाल्यां यो म्हणून डेटी दीत आसा आनी आजून कोणाचेच कॅश म्हाका मेळना। ओके, ह्या हितून म्हाका एक सांगा, तुमी आतां पर्यंत तुमी कशे कितके जे पयशे पावले आसले तांकां? 17 CR प्लस पावले आसा। ओके, तातून तुमच्या बरोबर आनी कोण आसताले दिवपाक? हय, आनी फाटल्या दिसान ती अरेस्टूय जाल्ली आसता। ओके, ह्या गजालीक सारके 2019 एंडाक डिसेंबरांतल्यान ही केस स्टार्ट जाल्ले। ओके, ह्याच बरोबर आज तुमी जेन्ना ज्या मनशा कडेन तुमी गेल्ले, म्हणजे जो कोण पयशे तुमी दिताले तो कोण ते? एक आसा तो IAS ऑफिसर आनी दुसरे आसताले ते इंजिनियर PWD डिपार्टमेंट। ओके, ते आतां आसा गव्हर्मेंटान? हय आसा। आनी तांकां तुमी तांकां वचून परत मेळटाले? हय, हांव तांकां रेगुलरली म्हणजे ते सांगता आपयता ते डेटीर वचून तेंचे कडेन फॉलोअप घेत आसता, पण आजून सुद्दां एकूय रुपया तेणी परत दिल्लो ना। आनी तुमी हितून एक आतां म्हाका एक सांगा की हितून कितें मिनिस्टर बी आहा कोण? हय, एक मिनिस्टर आसा, पण समज जर हिणी कॅश रिटर्न म्हाका मेळना तुमच्या कडल्यान जाल्यार हांव तेजेंय नांव एक्सपोज करतलें। म्हाका एक सांगा, खंयच्या पिरियड पर्यंत तुमच्या कडेन तेंच्यांनी पयशे घेतले? 2019 to 2021 एंड सुद्दां घेतले आनी तेन्ना न्ही 2000च्यो नोट्स रनींग आसल्यो आनी 500च्यो। सो ते आमकां स्पेसिफिकली फोर्स करताले की तुमी 2000च्यो आनी 500च्यो तश्योच नोटीन एमावंट हाडचो म्हणून। तुमकां जेन्ना ते त्या ऑफिसान व्हरताले तेन्ना तुमकां कशें दिसतालें, म्हणजे काम करतले ना करतले? हय, तेन्ना काम करतले तशें दिसतालें आनी खूब असो कॉन्फिडंटान सांगताले। इवन तिणें आमकां इतलें सुद्दां गॅरंटी दिल्ली, कोणाक समज जर जॉब नाका इवन तांकां कॅन्सल करपाक जाल्यार विदीन 45 days आमकां पेमेंट रिटर्न दितले म्हणून। आतां पर्यंत तुमी कितके जॉब ऍप्लिकेशन हँडल केल्ले? आमी अरावंड 600 दिले। हय, आनी तातूंत सक्सेसफूल जाल्ले एक सुद्दां ऑर्डर दिली। आनी कशा प्रकारे म्हणजे तुमकां इनवॉल्वमेंट दाखयला? आमकां ते सांगताले की अमक्या डिपार्टमेंटान जॉब आसा हो पोस्ट आसा, सो तो फील करपाचो आसा। सो तुमी आमकां एमावंट आसतालो तो एमावंट सांगताले ते, त्या एमावंटानी एप्लिकेशन घेवन यो म्हणून सांगताले। तुमकां हितून फायदो कितें जातालो? आमकां कमिशन आसतालें। आतां पर्यंत जी तुमी कॅश जी पावयला पळय ते कशा पद्दतीन तुमी पावयताले तांकां आनी खंयच्या जाग्यार पावयताली? एक पर्वरी एक ऑफिस आसलें तेंचें, सो आनी 2 म्हणजे ऑफिस आसा 2 पर्वरीक तेंची, सो थंय व्हरोन ते कॅश एप्लिकेशन सगळें थंय व्हरोन दिताले। आनी हे पयशे व्हरोन मागीर हार्ड कॅश व्हरोन दिताले तुमी? हय, फक्त हार्ड कॅशूच एक्सेप्ट करताले। आनी ह्यो ज्यो नोटी तुमी व्हरोन दिताले ते खंयसर आपयताले तुमकां? तेची पर्वरी 2 ऑफिस आसले, सेक्रेटरिएटानूय ते घेताले। आनी हेतून तुमी लोकांचे पयशे दिला की अजून दिवपाचे? हांवें म्हाजे कडेन जाता तितलें म्हाजें सगळें कितें आसा तें विकून क्लियर केल्या, पण तेंचे कडल्यान म्हाका कांयच कॅश मेळ्ळें ना। एक गजाली म्हाका एक सांगा की आतां पयशे तुमकां जे दिवपाक दिता म्हणटा पळय ते जॉब की पयशे दिता म्हणटा तुमी? ना, पयशे दिता म्हटलें आनी आमी पयशेच मागले ते जॉबाचे। आतां हांव तांकां एक 24 वरां दिता। म्हाका समज जर तेणी कॅश हाडून दिलें ना जाल्यार हांव कितें म्हाजे कडेन डिटेल प्रूफ आसा ते सगळे घेवन हांव CM कडेन वयतलें आनी म्हाज्या वांगडा मिडियाय आसतली म्हाका सपोर्ट करपाक। आनी ह्या मॅटरान म्हाका कोणें सांगलेलें ते आनी कोणें म्हाका स्टार्टींग हितूर हाडलेलें त्या मनशाचें सुद्दां नांव हांव एक्सपोज करतलें। हांव रिक्वेस्ट करता आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमदार आनी ऑपोजिशन लिडरांकां की हांवें कोणाचेर कॅश घेतले ते रिटर्न मेळोवन दिवपाक म्हाका हेणी मदत करची। प्रुडंटा खातीर ब्युरो वांगडा सिद्धार्थ कांबळी।